क्रिस्त ते मोगाळ बाबा बहिणीनो, एम्माऊसची गणितां तुमच्या मोतींत तुम्ही हाडूंक जाय. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना तांची काळजां मनां पेटलीं आनी उंडो मोडटा आसतना तांणी जेजूची वळख तांणी धरली. आमची काळजां मनां लासोंक जाय, पवित्रत्मेच्या उज्यान लासोंक जाय आनी जेजू पवित्रत्मेच्या बळान आमची मनां उसवाडोवंक जाय. जर तर आमची काळजां मनां पेट्टात की पवित्रत्मेच्या उज्यान लासतात की तवळ आमकां जेजूची खरी वळख आमकां दर्येत. मोगचेनो, एक सवाल आमच्या मोतींत आमी विचारूंक जाय. आमची काळजां मनां पेटल्यांत गी जेजूक पळोवंक, आमची काळजां मनां लासल्यांत गी जेजूक रूप पळोवंक, जेजूक आपणूंक. कडी जावना मोगचेनो. जर तर आमची काळजां मनां पेटजे तर, जर तर आमची काळजां मनां उसवाडजे तर पवित्रत्मेची सकत गरजेची जावन आसा. पवित्रत्मेचें बळ गरजेचें जावन आसा. पवित्रत्म आमचें तें वस्ती करूंक जाय. पवित्रत्मेच्या बळान आमी बरोवंक जाय. पवित्रत्मेचें अभिशेक जावंक जाय. जर तर पवित्रत्मेचे अभिशेक जाता तर, पवित्रत्मेच्या बळान आमी परतावन तर आमची काळजां मनां लासतात जेजूक पळोवंक. तसो खरो उसवाड आमच्या खऱ्या दोळ्यांनी, पावर्ताच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमी सत्तावं. जेजू म्हणटा, म्हजे तशी आयले शिवाय बापा तशी वचोंक साध्य ना. हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा वाट आनी हांव जावन आसा सत. जो कोण म्हजे तशी आयले शिवाय बापा तशी वचोंक साध्य ना. जेजूच जावन आसा जिवीत, जेजूच जावन आसा सत आनी जेजूच जावन आसा वाट. तो ताच्या वाटेन आमी समकोवंक जाय. ताचे सतान आमी समकोवंक जाय. तवळ मात्र आमकां सगळींचे रास आमकां पळोवंक मेळटलें. देवाक पळोवंक, देवा बापाक पळोवंक, जेजू क्रिस्ताक पळोवंक, सोडवणदाराक पळोवंक आमकां तें भाग आमकां मेळटलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एम्माऊसच्या वाटेर कितें घडलें तें तुमी जाणा आसात. एम्माऊसच्या वाटेर दोग जण शीस जेरुसलेमा थावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माऊस नांवाच्या हळ्ळेक भोंवडेकन ते वेताले. ते निराशेन ते आसले. ताची काळजां मनां भिरांतेन भरिल्लीं. तांच्या काळजां मनांत एका रितीचो अंकार आसलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू तांचे सवें नातल्लो. तांचो मेस्त्री तांचे थंय नातल्लो. ताका कुसार मारला. तो मरण पावना म्हणून तांकां कळीत आसलें आनी जेजू क्रिस्तान येवचो ना म्हणून तांकां कळीत आसलें आनी ताका कुसार मारला म्हणून ते भियेंत आसले. आनी एम्माऊसच्या वाटेर ते येता आसतना ते सांगता उलोवन ते आसले, चर्चा करत आसले जेजू क्रिस्ताच्या विशांत, आपल्या सोडवणदारा विशांत ते चर्चा करन आसले. आनी त्या वेळार जेजू क्रिस्त खुद्द तांचे लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक तो लागलो. पूण त्या शिसांक ताची वळख कळीत जाली ना. तांकां दोळे पांडले परी तांकां जालें. तांकां पळोवंक जालें ना आनी
जेजून तांकां विचारलें, कितें तुमी चर्चा करन आसात? कितें तुमी उलोवन आसात? कितें तुमी तर्क करन आसात म्हणून चलता आसतना जेजून विचारलें. आनी त्या वेळार थंयच ते रावले आनी क्लेबस असो नांवाचो एक शीस तो अशें म्हणूंक लागलो, आमी जेरुसलेमाक यात्रेक जावन आमी वचोन आसा. तूं जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी एकलो परकी गी कितें म्हणून ताका तो विचारी लागलो. ह्या दिसांनी कितें घडलें, कितें संगत्यो घडल्यो तुमी जाणनात म्हणून विचारता. आनी जेजू तांकां जाप दिता. कसल्यो संगती जेजू विचारता. आनी त्या वेळार ते म्हणटात, जेजू नजरेना ताका तांणी कुसार मारलो. प्रधान याजकांनी मागपऱ्यांनी ताका किळायलो. इस्रायलाक तो सोडवून हाडूंक आमी भरभूसन आमी आसल्याव, पूण ताच्यान जालें ना. ताका वचून ताका कुसार मारलें. आनी हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. आनी थोड्या स्त्रियांनी आकांतून म्हणले परी ताच्या समाधीचो चिंते गेले. आनी ताची कूड मेळनासतना ते दुखान म्हणले परी ती फाटीं आयली. देवदूत दिश्टीक पडले थोड्या शिसांक ताची कूड खंयसर वेल्या म्हणून विचारता आसतना देवदूतांनी अशें सांगलें, तूं जिवंत उठला म्हणून ताका सांगलें. आनी त्या वेळार जेजू तांकां विचारी लागलो, तुमकां कांय म्हूण समजून ना गी? प्रवाद्यांनी सांगले प्रमाणे प्रवाद्यान केल्ले प्रमाणे देवा पुतान जिवंक जाय. देवा पुतान प्रधान याजका हातांनी कुसटूंक जाय. ताका कुसार मारतले आनी तिसरे दिसा जिवंत उरतले. हें सगळें प्रावधान पूर्ण जायचें म्हणून तुमी जाणनात गी. हें सगळें मोइजेच्या नियमशास्त्रांत बरोवन गेलां. आनी उलयत वेता आसा ते हळ्ळेक ते पावले. सांज जाली आनी तांणी जेजूक सांगलें, आमचे सांगता तूं राव, आमचे सांगता तूं राव, आज तूं राव. देखून तांचे सांगता तो रावलो. तांचे सांगता रावूंक तो भितर सरलो. उपरांत सांगता जेवणार तो आसता आसतना उंडो आपल्या हातांनी घेवन अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. आनी ज्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जाले आनी सोमी जेजू क्रिस्त सोडवूनदार म्हणून ताणी खरी वळख तांणी धरली. जेजू जावन आसा म्हणून ताणी वळख तांणी धरली. पूण तो दोळ्या मुकलो, नपयस जालो. आनी तो वळ एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, आमी चलोवन आसता आसतना, आमचे संगी तो समकोन आसता आसतना, देवाचें उतर तो प्रकट करनासता आसतना आमची काळजां मोना उज्यान पेटले न्ही गी म्हणून ते सवाल ते करतात. आनी उपरांत आमी पळयता ते सगळे ते उठोन एमावस तावन जेरुसलेमाक ते वेतात. उजवाडाच्या गांवाक ते येतात आनी थंयसर 11 जाणांक वचोन देवाची सुवाता ते प्रगट करतात. बरी खबर ते प्रगट करतात. जेजू क्रिस्त जावन आसा, खरो सोडूनदार तो जिवांत उठला म्हणून उक्त्यान म्हणले बरी ते प्रगट ते करतात. वय मोकाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी जेजू सरशीन वेता आसतना आमचे दोळे आमी उक्ते करूंक जाय. कुडीचे दोळे न्ही, आमच्या भावार्थाचे दोळे. हे भावार्थाचे दोळे उक्ते जायते तर पवित्र आत्मेचें
बळ गरजेचें जावन आसा. पवित्र आत्म्याची सखत गरजेची जावन आसा. जर तर पवित्र आत्म्याचें बळ आसा तर, पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी भरताव तर, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी भरताव तर, खंडी जावन जेजू क्रिस्तान सोडवूनदार म्हणून आमी भात येतावो. ती आशा आमच्या काळजांत रोंबोवंक जाय. जेजू कोण म्हणून आमी समजूंक जाय. ती आशा आमच्या काळजांत आमी वळखूंक जाय. जर तर ती आशा ना तर कितें फायदो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. ती आशा आमचे थंय आसोवंक जाय. जर तर ती पवित्र आत्म्याची आशा आसा तर, पवित्र आत्म्यान घालिल्ली ती आशा कटी जावन आमी जेजूक रूप पळोवंक आमी शकतावो. आनी ती आशा केदाळा आमचे थंय घाल्ली. बाप्तिस्माच्या वेळार पवित्र स्नान घेता आसतना पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आसलो आनी पवित्र आत्म्यान ती आशा आमचे थंय घाल्ली. आनी ती आशा आसा तर आमी जेजूक पळोवंक आमी शकतावो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आत्मीक मनशां आमी जावन आसा. मनशां जन्माची मनशां न्ही. पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आसतना आमी आत्मीक मनशां आमी जावंक पावतावो. क्रिस्ताची मनशां आमी जावंक आमी पावतावो. देवाच्या जाणवान आमी भरतावो. देवाच्या जाणवेची उतरां उलोवंक आमी शकतावो. आमच्या मनशाची जाणवाय प्रमाणे आमी उलयनावो. ह्या संवसाराच्या जाणवाय प्रमाणे आमी उलयनावो. बागार देवाच्या जाणवाय प्रमाणे आमी उलोवंक आमी शकतावो. देवाची जाणवाय वर्ती जाणवाय जावन आसा. आनी ती जाणवाय कोणाकी समजूंक साध्य ना. ती जाणवाय वर्ती जावन आसा आनी ती पवित्र आत्म्यान आमकां मात्र दिवेत. जर तर पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा तर खंडी जावन ती जाणवाय आमकां लाभता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी संपूर्ण कायेक केदाळा आमी पावतावो. आमी संपूर्ण when we will receive, when we will gain the perfection, when we will become perfect, spiritually perfect, आमी परफेक्ट मनशां जावचे केदाळा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जर तर पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा तर खंडी जावन आमी आत्मीक मनशां आमी जावंक आमी शकतावो. जर तर आमी क्रिस्ताचे सेवक आमी जायचे तर, देवाच्या घराची कारभारी आमी जायचे तर, पवित्र आत्मो आमचे थंय आसोंक जाय. विश्वासपणाचे जिणी आमी जियोंक जाय. विश्वासपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. देवाच्या नियमा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. बाबार्थ आमचे थंय आसोंक जाय. अविश्वास आमचे थंय आसोंक नजो. अणभवार्थ आमचे थंय आसोंक नजो. बागार आमी कितें करूंक जाय? आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी बरोवंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एपेस घरांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 तावन 17 म्हणसर अशें म्हणटा. आमी गुलाम आमी जावन आसा. जर तर पवित्र आत्मो ना तर आमी गुलाम आमी जावंक आमी शकतावो. जर तर पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा तर आमी क्रिस्ताचे सेवक आमी जाताव. त्या देखून
एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत साव पाऊल भोव अपुरबायेन सांगता, पवित्रत्मेच्या बळान तुमी भरल्यार देवाक चड मोगाची तुमी जावंक पावतात. ते उजवाडाची भुरगीं जावंक तुमी पावतात. ताचे सारकें जावंक तुमी प्रयत्न करतात. क्रिस्तचो मोग तुमचे थंय पळोवंक मेळटा. देवाक मानता तसली जिणी जियोंक तुमी शकतात. देवाच्या मोगान तुमी जियेतात. नवी रचना जावंक तुमी पावतात. देवाची भुरगीं जाल्ल्यान मोगाचें साव पाऊल सांगता, तुमचे मदें व्यभिचार, कसली नापसंद चाल वा अपस्वार्थ आसोंक नजो. एक कळंक समेत तुमचे ते आसोंक नजो. अभिलाषा वा आशा तुमचे ते आसोंक नजो. बागार तुमी मोगाची जिणी तुमी जेवंक नजो. हलकी उतरां तुमी वापरूंक नजो. सदी उलोवणें तुमचे ते आसोंक नजो. थोड्या अर्थाचे तरीप तुमी करूंक नजो. अशें सकड तुमकां सहज जाल्लें न्ही. मोगाचें सहज जाल्लें न्ही. तुमी देवाची भुरगीं जातात तर ह्यो स संगती तुमी सोडोवंक आसात. आनी हें सोडून देवाक तुमी अर्घ दिवंक आसा. व्यभिचार पोस्टेंपोन खोटेपण तुमी आदरतल्यांक क्रिस्ताक तुमी आरावंक तुमी शकचे नात. देवाच्या राजांत तुमकां वांटो मेळचो ना. क्रिस्ताच्या मोगांत तुमकां भाग घेवंक अवकाश मेळचो ना. त्या देखून तुमचे तें आसलें खोटेपण, तुमचे तें आसलें तें नालिसाय तुमी पयस करूंक जाय. तुमचे तें आसलीं तीं हलकी उतरां तुमी पयस करूंक जाय. आनी थोबड तुमी देवाची भुरगीं तुमी जातल्यात. साव पाऊल मुंदासून सांगता, कोणीय मनीस पोकळ उतरांनी तुमकां फटयना जावो. देवाचें उतर पाळिनासल्यांचेर देव क्रोध देंवता. तसल्याच्या मेळ्यांत तुमी मेळा नाकात. एका काळार तुमी अंकार जावन आसल्यात. आतां तुमी समेच्या उजवाडांत तुमी जियोन आसात. देवाची उजवाडाची भुरगीं तुमी जाल्यात. आनी तुमी पवित्रपणांत तुमी जियोन आसात. देवाच्या पवित्रपणांत तुमी जियोन आसात. तुमी मानता तसली जिणी तुमी जियोन आसात. मोगाचें तुमी मानता तसली जिणी जियोंक मुखार सरोंक जाय. काळोखाचें चोर खुर्न्यो तुमी पयस करूंक जाय. आनी काळोखाच्या खामाचेर तुमी निशेध घालूंक जाय. आनी बुठान म्हणलें बरी उजवाडाची भुरगीं जावन तुमी जियोंक जाय. साव पाऊल अपुरबाय सांगता, न्हिदोन पडलेल्या जागो जा. मेल्ल्यांतलो मूठ क्रिस्त तुजेर परजड घालतलो. असो अर्थ कितें मोगाचें? काळोखांत तुमी पयस तुमी सरा. जागी जाया. आनी देव तुमचे वयर उजवाड हाडटलो. आनी तुमी परजडीत मनशां तुमी जातल्यात. त्या देखून आमी बुदवंत मनशां बरें आमी जियोंक जाय. आनी ही बुदवंत बेळाचे थर वा बरीं मनशां आमी जायचे तर एक सार्थक जिणी जियेत तर पवित्रत्मेची सखत गरजेची जावन आसा. त्या देखून मोगाचें किर्तनांनी गितां गायनांनी आमी देवाक आमी अर्घ आमी पाठोवया. देवाची आमी स्तुती आमी करया. जेरेमिया प्रवादी सांगता, म्हज्या काळजांत देवाचें उतर उजो पेटले बरी पेटोन आसलो. आनी तें देवाचें उतर म्हज्या काळजांत
देवानच तें घालें. देवानच घालें मोगाचें जर तर आमी उसोण आमी जियेतां तर पवित्रात्मो आमचे ते जियेतलो. आमी पवित्रात्मेचीं मंदिरां आमी जावंक आमी शकतल्या आनी देवाचें उदर आमी प्रगट करतल्या. आमच्या शिराशिरांनी पवित्रात्मेचे सकत वळटली. पवित्रात्मेचो उजो आमच्या काळजांत आसतलो. सदांच तो आमच्या काळजांत पेटतलो. आमेन. दिव्यवाणी